कामवाली पयलीं हांगा पुसपा लागली, पुसतगीर ते काडले आनी तो पयशे हात घालले. पयशे हात घालतगीर ती म्हाका आपोवपा येयली. हांगा म्हणपा लागली तो चोरता. हांवें म्हणलें कितें चोरलें? पयशे चोरले म्हणपा लागली. जावं तूं मातशें यो म्हणून लागलें, आपल्या हेल्प कर. हांव म्हणलें वच आनीक प्रमोदा आपोवन हाड. प्रमोद आयलो आनीक तो येवन हेका फोन केलो कोणाक आमगेल्या अध्यक्षाक. फोन करतगीर चेतन बोरकार आनीक रवी बोरकार ते सगळे आयले. येतगीर हांव म्हणलें तो तेणी पयशे काडले म्हणून तो हेणें धांवपाक कमेस केलें. धांवपा लागलो. हांव आनी चेतन थंय पावलीं. ते बार आसा ते सायडीन. त्या बारा कडेन एक पांय फुडें घातला, एक पांय फाटीं घातला. हांव तेच्या पांयां धरून ओडून काडलो आनी सकयल उडयलो. सकयल उडयतगीर मागीर चेतनान तेका घट धरलो. खंय धांवता काय म्हणून. मागीर आमी घेवन येयली तेका हांगा. बोळसां पयशे मेळ्ळे? हय, बोळसां पयशे. हांव म्हणलें पयशे कितले आसा दाखय. 400 कितले आशिल्ले. मागीर रिवणकारान काडले तेगे अशोक रिवणकारान. आनी ते पयशे म्हणपा लागलो खंयच्यान हाडल्या. आपल्या बायलेन दिल्या म्हणून. तूं खंय रावता, हांगा रावता, थंय रावता अशें सांगूं लागलो आमकां. आनी तो सदांय सांज सकाळ सद्दां आसतालो. पण आमकां खबर ना हांव चोरी करता म्हणून. केन्ना घडली घटना? केन्ना घडली? आतां सकाळीं.